राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचो. त्या दिसांनी नामान नावाचो सिरियेचे राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दुनियाचो मान आनी इश्टागोट तो भोगतालो, कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जोयत दिले. पूण ताका कोड फुटलोले. एकदां सिरियेचे कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देशांत भितर सरून थंयसरले एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. ते नामानाचे बायलेची चाकोन जालें. ताणें आपले दोनींक म्हणलें, म्हजो दोनी सामेराच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचे कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें, इस्रायलाच्या देशांतलें चेडूं अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 तालेंत, 6,000 भांगाराची लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयल्लें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजी सोरशीं धाडटा. तुवें ताचे कोट काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोटकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें करून पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपले आंगोस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिजावान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजी आंगोस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशी येवन दी आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गोमतलें. आपल्या सांगात्या बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजाबाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजाबान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्डन नदींत 7 पावटी न्हा आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागा बरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावूंक म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालों. आबाना आनी फारपान दामास्केच्यो नदी सगळ्या इस्रायलाच्या उदका परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत नांव म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतून सगळो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यांक कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती करचो नासलोय? देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजाबाच्या उतरा परवणे 7 पावटी जॉर्डन नदींत बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगळ्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिजाबाशी परतून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो.
जशें मेरू ताणें ता उदकाक व्हांवते जोरींतले, तुका देवा म्हज्या ओतमो मोजत ओतरेकता. सोबाब, देवाक, म्हज्या जिव्याच्या देवाक ताणेला म्हजो ओतमो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो ओतमो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचे दर्शन घेतलो. सोबाब, देवाक, म्हज्या जिव्याच्या देवाक ताणेला म्हजो ओतमो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या उचीत दोंगराची दुयेन म्हाका वाट दाखय. सोबाब, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो ओतमो. देवाचे वेदी सोरी खुशालकायेन हांव वेता. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी जोडून वेता. सोबाब, देवाक, म्हज्या जिव्याच्या देवाक ताणेला म्हजो ओतमो. तुजें नांव सर्वेस्परा, म्हज्या मोगाच्या देवा, किन्नोरेचेर गायतलो, तुजी स्तुती करतलो. सोबाब, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो ओतमो. उद्गार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूत, तारुणाची बुद्धी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोचो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता. एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सुर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलेली तेन्ना इस्रायेलेन जायतो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेपेता नोंगरांतल्या विधव्यांक काडून तांतले एकलेय सुरशी देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्यांच्या काळार जायतीं कोडकारां आसलीं, पूण शिरेच्या नामानाक काडून तांतले एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलेलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून ताणें तांकां नोंगरा भायर घालो. तांचें नोंगर बांदलोलें आसा त्या दोंगराचेर मातयेर तावन ताका सोकला शेवटूंक उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण सारको ताच्या मुदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू देंवचार बसलेल्या मनशाक निवारता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. खंयचेच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोचो ना. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां थावें जाता देवाचो वावर करतल्यांक मान मेळूंक भोव कठीण. जेजून आपल्या बापाचें काम केलें, पूण ताका तांच्या खाशा गांवांत मान मेळूंक ना. बरें करतल्यांक संवसारांत बरें मेळूंक चड अवघड. जेजू बापाचें मिसांव आनी येवजण आपल्या सवें जाणा आसलो. हाका लागून तो आपलें मिसांव मनांत धरून चलतालो. आपल्या जिवितांत ताणें निराशीपणाक स्वाद दिवंक ना. कोण आपल्या मानून घेना तांचे उतरांचे आनी खोटे भावनांचे पर्वा करूंक ना. परतें जाल्यार बरें आनी खरें तें सांगूंक तो वावुरलो. आसात काय आमी तयार दुसरीं आमकां मान दिनात तांकां लेगून जेजूचें मिसांव देवाचे मोगा खातीर फुडें व्हरूंक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, म्हाका लोक बरो करूं वा ना करूं, आमी बरें उलोवन वा ना उलोवं, आमी क्रिस्ताचो वावर करीत रावुया.